कारण कितें आसलो रेजिग्नेशन दिवपा खातीर? कारण कितें रेजिग्नेशन दिलें कारण आनी कितें सो नेक्स्ट जर्नी तुमी आतां आतां राजीनामा दिला हय आतां फुडलें जें आसा तें तुमकां सांगता बरें मागीर रोखडें येता आनी मेळटा पणजे तुमचे जाहीर केल्ले आहा न्हू हरशीं म्हणून सांजचे चारांक बीजेपीन म्हणून खंय जारी केला तुमचे फोण्या हांवें केला हे ओ बेश्टच मरे नाका सांगता कितें तुमचे कार्यकर्ते म्हणटा फोण्याचे कार्यकर्ते म्हणटा ते कितें आसा हांवें कांय विशय सांगून तुमकां सांजचे सांगता तुमकां तुमी कितें म्हणटा जाल्यार सांजचे येता तुमकां सांगता हांगा येतले पणजे पळयता सगळे वयता फडणवीस बी फोण्याक कोण फडणवीस तुमकां वेलकम करपाक ते आसा देवी बी पांय पडपा शांतादुर्गा आसा आमचे कडेन सगळ्यो आमचे देव फोण्या तालुक्या आसा तांकां ते भेटपाक वयता कित्याक ते जेन्ना येतात ते सगळे आमच्या देवांक बट फायनल जाऊ ना तुमची तुमकांय मेळटले बीजेपी वांगडा फायनल जाऊ ना दर्शन घेवन येतले तेन्ना तुमकांय मेळटले म्हाका कोणाकूय मेळपाक ओपन आसा तशें तुमी 22चे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले? त्यार मागीर पळोवया येवनी मरे इलेक्शना ना रिजायन केला कितें कितें घडटा तुमी आतां रिजायन केलें न्हू. रिजन दिलें हांवें तुमी मदींच दिवचे अशें कित्याक दितले आज एक म्हयनो आनी सर लास्ट मिनट सर क्या किसके लिए आए थे और मैं हाँ स्पीकर को मिलने के लिए आया था मिल और मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन उसको दे दिया किस क्या रीजन था सर और किस रीजन में कुछ नहीं है दे दिया क्या रजिस्ट्रेशन सर क्या आगे का फीचर क्या है सर आगे के देखेंगे आगे दे आए केन्ना मेरेन अनाउंसमेंट क्या क्या एक मिनट हिंदी सर किसके लिए रिजाइन किया था और कब तक आप दूसरे पार्टी में कुछ ज्वाइन करने का सोच रहे अभी देखो अभी दिया अभी सोचने का है टाइम है ना बहुत हैं सोर्सेज बोल रहे हैं कि आप बीजेपी में ज्वाइन हो रहे कौन सा सोर्स हैं लोगों का ये सर तो क्या कांग्रेस नहीं कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या था सर मेरा मैं बाद में शाम को बोलता हूँ अजून डिसिजन कित्याक काय ना ग्रॅज्युएशन दिलं पूत बी सांगता तुमकां पण तुमचे इतले- दोगू पूत सांगता बीजेपीन येयल्या बरो बी म्हणून कोण? अशें तुजे दोगू पूत खूप तुमी यो पप्पा यो तेवडेन यो बी म्हणटा तशें काय ना आमगेल्या कितें आहा तें तुमकां सांजचें सांगचें इवनिंग इवनिंग चलो ओके ते पणजे येतले तुमी सर इवनिंग? तुमी मेळा भायर तुमी आपयतले हांगा फुडें बीजेपीन येवचें अशें तुमच्या बरोबर तुमी सांगला तेंकां चांगला म्हटलं आम्ही त्यांना डिसिजन घेऊन येतात वी ऑलरेडी इन बीजेपी दोगू भुरगे चांगला रिक्वेस्ट केला पळया सांजचे कॉन्टेस्ट करचे बीजेपी अवश्य इतले वर्स आसता न्ही राजकारणात करचे अशी इच्छा आसा पळया तुम्ही त्यांना सांगले की बीजेपीन या म्हणून सांगला पूण तेणे अजून काय हय म्हणा नाही म्हणून तुमकांय सांगू ना काय अजून रिस्पॉन्स दिवन काय सांगू काय तुमकां कितें दिसता येतले सस्पेन्स न्हू येतले कशें दिसता बीजेपीन ते तुमचे आयकतले अशें दिसता पळया आयकता तुमकां कशें दिसता तुमकां कितें दिसता आयकल्यार आयकले येवपा जाय बीजेपीन येवपा जाय पूण पळया न्ही तांचेर बीजेपीन आनी बरे फ्युचर आहा दिसता बीजेपीन बरे प्रॉस्पेक्ट आहा आसा न्ही पयला तुम्ही कशें तुमचे फुडले कशें कितें चालू आहा आतां पळया मरे युनियन लेट नो तुम्ही कंटेस्ट करतले फुडले इलेक्शन 2022 ना ते जालेच न्ही ते आतां येयलेच बीजेपी आणि विल मीट अगेन कितें अजून तुमचे कितें थरला बीन खंय कंटेस्ट करतले अजून काय ना काय फोण्या बी कंटेस्ट करतले कांयच ना अजून काय ना सांगता मरे विल मीट अगेन तुम्ही मेळत ना मागीर सांगित ना काय म्हणून सांगता पूण मरे आयज सांजचे केन्ना बरें सांगतले सांजची जॉयनिंग कांयच खबर ना भात काडलं म्हाका भायर कांयच म्हाका हांगा येवं म्हणून कांय भात काडलं फडणवीस सांचो येवपो जा फोण्या काल येयला खंय न्हू फोण्या आयज सांचो येवपो जा काय काय खबर ना तुमची फंक्शन खंय पण आयज काय खबर भात काडल्या रे म्हाका पळय जो सांगता मरे सांगता बरोबर सांगता मरे एका नेनेको सांगता मरे पळय हां येस थँक्यू केन्ना केन्ना पर्यंत तुम्ही कितें सांगला काय सांगू ना रे तुम्ही सांगू ना तेंका वता पळय ताका तुका राव तुम्ही जॉईन जाल म्हणून सांगू ना सांगला हां जॉईन जा म्हणून सांगले पळया सांजचे पळया बाय यू